दोनापावलच्या त्या टँकरात आशिल्लो नाफ्ता दूषित आशिल्लो देखून तो धोकादायक नाशिल्लो। शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान दावो केला। तो म्हणटा दर्यांतले उदक टाकयेत मिक्स जाला आनी ताचो गाळ जाला। पळयात। 4 दीस जाले राजभवनाकडल्यान लागींच आशिल्ले दर्यांतल्या खडपाकुशीक नाफ्ताचो टँकर येवन रावला। चौथ्या दिसा मुख्यमंत्र्याबरोबर घेतिल्ले बसके उपरांत मिलिंद नायक मिडिया कडेन उलयतालो। मूळची पाकिस्तानची आशिल्ले हे बोटीक डॉकात येवपाक दिले बद्दल ताणें एमपीटीक दोश दिलो। मागीर ते येयले मुंबय येवपाक ट्राय करतले, येवपाक शकूंक ना म्हणून गोंयांत हाडले। पोर्ट गोंयांत ताका विचारनासतना हाडपाक जायनासलें। इट इज नॉट अ वेसल नाव। When engine is not there, it cannot be called as vessel. Simple. Naphtha हा पळय, it is contaminated naphtha now. It is contaminated. म्हणजे ताका नाफ्ताचोय दम ना खरें सांगपाचें म्हणल्यार। आतां तें मिक्स जाला उदक, नाफ्ता, पावसाचें उदक आनी सगळें आनी दॅट इज कॉल्ड स्लज। हांगासरले कोण स्लज वाले हांव व्हरता ते सगळे फाटल्यान लागले ताका काडपाक आमी वता। ताका 2 पार्ट आहा। एक तर स्लज तें काडून व्हरपाचें, वॉट इज कॉल्ड एज नाफ्ता नाव। ओरिजिनली इट वॉज कॅरिंग नाफ्ता। ते स्लज आतां काडपाचें, हांगा विकपाचें। नाफ्ताचो रेट कितें आहा ताच्या 25% 30% स्लज कोणी घेवप। एमपीटीन धक्यार ही बोट येवपाक दिल्ल्यान मिलिंद नायकान एमपीटीक दोश दिला। आफ्टर नोईंग ऑल्सो द वेसल हॅज कम फ्रॉम आय डोंट नो विच कंट्री, आय हर्ड इट इज फ्रॉम पाकिस्तान। येयली त्याच्यान ती केरला पावली, थंयच्यान तेणें हाफ लोड कितें तरी काडलो। ऑल दीस इज स्टोरी वॉट आय हर्ड, बट इट इज फॅक्ट म्हणून उरल्या ती। त्याच्या उपरांत ती परतून थंयच्यान दे आर सपोज टू डिलिव्हर समथींग इन कलकत्ता समजा। हांव कितें सांगता ते मे बी द स्पॉट मे बी रॉंग, बट दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। एमपीटीक ब्लेम केला, सीएमान सांगला तेचेर एक्शन जातली चेअरमॅनाचे, सगळे उलयतात। म्हाका दिसता लोकल म्हणटा थिंगा कांय हें जावपाक जायना। एक इट इज व्हेरी बॅड फर्स्ट ऑफ ऑल, पण ती हाडप हें रॉंग। एमपीटी 100% विदाउट नोईंग इट्स एक्चुअल दीस हाडूंक जायना। खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर आल्तीनच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।